आम्ही सगळे हांगा जमा जाल्यात गोवा ते आमी जमा जाल्यात हांगा आमचे डिमांड्स आमी जे गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी दिल्ले आसात कांय गव्हर्मेंटान आमचे अजून एकूच आयकून घेवंक ना आनी आज पासून आमी गव्हर्मेंटाचेच बरोबर आसात पूण गव्हर्मेंटाक आमी जागे दवरून तांकां उठावन तांच्याच बरोबर रावन तांकां आतां बरी न्हीद पडटली दिसता म्हाका आतां तांकां न्हिदावपाक हेच आमी फुडें चिंतचें पडटलें आज तर ते आमची तर एकच बातमी जर आयकून घेना जाल्यार आमकां आपोवन दवरून जर आमकां जर कांयच डिस्कस करपाक तयार ना जाल्यार आमी फुडले स्टेप आमचे घेतले आनी तांकां न्हिदावपाक कशी तयारी आमी करून दाखयताले. डिमांड्स कितें आहा तुमचे? डिमांड आमी सगळे डिमांड आमचे बोर्डाचे तुम्ही सांगा मातशें डिमांड कितें तुम्ही सांगा मातशें हे आमचे डिमांड आसात ते सगळे सांगा मातशें आमचे सगळे सांगतो. तुमचें नांव सांगा. हांव महेश रायकार, सेक्रेटरी गोवा स्टेट प्रायवेट बस ओनर्स असोसिएशन. आम्ही सरकारा कडेन भरपूर करस्पॉन्डन्स केल्लें आसा रिगार्डींग आवर डिमांड्स. आमचे डिमांड्स म्हटल्यार कितें आसा, सिंपल डिमांड्स आसा की पयलीं आमकां एक टॅक्सीस एक्झेम्प्ट करचे अप टू डिसेंबर 21 कोवीड पिरियडान तुमकां खबर आसा जवळ जवळ आतां 1.5 वर्स जावन गेले गाडयो बंद आसात. बंद आसून सुद्दां सरकार आमचे कडच्यान जवळ जवळ टॅक्स मागता. हें बरोबर न्ही. जेन्ना आमी दिल्ले सरकारान फक्त आमकां 6 म्हयन्याचो ग्रँट केल्लो आसा. 6 म्हयन्याचो ग्रँट करून कितें जातलो? फुडें आतां सुद्दां जर गाडयो भायर काडटले जाल्यार सरकार पयलो सांगता पयलो टॅक्स भरा, वीच इज नॉट करेक्ट. आज गाडयो जर भायर काडटले जर जायच आमकां जवळ जवळ 1 लाख रुपया खर्च आसा. इन्शुरन्स भरतलो जाल्यार जवळ जवळ 60, 70, 80 हजार पर्यंत नव्या गाडयोचो सुद्दां इन्शुरन्स आसा. तेन्ना हें पॉसिबल ना. कोविडान सगळ्यांकूच जवळ जवळ मार दिला, सगळ्याच धंद्यांक मार दिला, तसो हेकाय आमच्या ह्या धंद्याकूय मार पडला. आनी तुका खबर आसा केंद्र सरकारान एक व्हडलें पॅकेज जाहीर केल्लें 23 लाख crores मोदी सरकारान जाहीर केलें. आमकां तितून गोंयांक कितलो वांटो येयलो कोणाक खबर आसा. तितूनचो थोडोफार वांटो जर आमकां हांगासर येयलो तर हो धंदो आमचो आज चालू जावंक शकता. पण सरकार ताचेर विचारूच करिना. तर पयली मागणी आमची ही आसा की एटलिस्ट टॅक्सीस जे आसा डिसेंबर 21 पर्यंत माफ करचे. ताच्या नंतर आमी सरकारा कडेन सातत्यान मागणी करीत गेल्या की एटलिस्ट फेर्स जे आसा तिकीट फेर्स ते रिवायज करचे. कित्याक लागून तर आज जवळ जवळ 33 ते 34 रुपया जवळ जवळ वर्षभरान डिझेलानूच वाड जाल्ली आसा. आणि पर्रीकर सरकारान आमकां फक्त 7 रुपयाच्या डिझेलाच्या डिफरन्साचेर जवळ जवळ 3 रुपया पर किलोमिटर आमकां ग्रँट केल्ली. आज जवळ जवळ 34 रुपया डिफरन्स जालो, वाडलो, पण आमकां तातूंत कांयच फायदो ना. आज गाडयो रस्त्यार कशाच पद्दतीन चलूंक शकना ह्या परिस्थितीत. पण तुमी पळयतात की कदंबा व्हेरी इजिली चलता. कित्याक लागून चलता? कदंबा म्हणजे सरकारचें पिल्लू जाल्लें आसा. सरकार सगळो तांकां हें करता. सरकारान डायरेक्ट एक मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग केल्लो आसा ह्या केटीसी कडेन की ताका कशेंच बंद उडोवचें ना. तांकां कितें जो आसा तो सगळो हेल्प सरकार दितलो आनी सरकार दीत आसा. पूण आमकां प्रायवेट ऑपरेटर स्वताचे खर्च करून स्वताची मेहनत करून सगळें हें करतात, पण हांकां कसलोच फायदो ना. सरकार आमी अशें म्हणना की कदंबा बंद करप प्रश्नूच ना. कदंबा इज अ पॅरलल ट्रान्सपोर्ट, आमकांय जाय आमच्या बरोबर. इट इज अ हेल्थी कॉम्पिटिशन. त्यांच्यापेक्षा बरी सेवा आमची तुमकां खबर आसतली. रायट फ्रॉम लिबरेशन पिरियड, लिबरेशनच्या पयलीं सुद्दां प्रायवेट गाडयो सगळ्यो चालू आशिल्ल्यो, गांवागांवान गाडयो चालू आशिल्ल्यो. आनी हो ट्रान्सपोर्ट जो वयर काडपाक सगळ्यांत पयलो म्हणजे आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर. भाऊसाहेब बांदोडकरान ह्या ट्रान्सपोर्टाक खरो हेल्प दिल्लो आनी ह्यो गाडयो जवळ जवळ प्रत्येक गांवागांवान पावयल्ल्यो. आनी ह्याच ट्रान्सपोर्टाचेर खरें म्हणजे हो ट्रान्सपोर्ट जी लॉबी आशिल्ली ती भाऊसाहेबाची खरें म्हणजे कणा म्हणून म्हणटाले ताका. कणा म्हणजे फाटीचो कणा भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पार्टीचो. तर भाऊसाहेबांची पार्टी जी आहा ही फक्त ह्या लॉबीचेर चलताली. तर ताच्या नंतर खरें म्हणजे दुसरो लिडर आमचो तयार जालो तो मिस्टर पर्रीकर. पर्रीकरान खरें आमचे हे व्यथा ज्यो आसा त्यो जाणून घेतल्यो आनी त्यांनी आमकां ह्यो 2-3 सबसिडी रिलीज केल्यो. पण पर्रीकर गेलो आनी सगळ्यांत जवळ जवळ सकलेल्यान जमा आसा. हे जे आजचे लिडर आसा ते कोणाक कांयच पडलेले ना. असलोच इवन पर्रीकराचो सुद्दां विचार करिना ते. आज पर्रीकरांचे फाटीच्यात कितें घालून दिले नियम ते एटलिस्ट तेंच्यांनी फुडें चलोवपाक जाय आशिल्ले. ते सुद्दां तेंचे कडेन जायना. आतां मेन म्हणल्यार जी फ्युअल सबसिडी पर्रीकरान ग्रँट केल्ली
फक्त मार्च 19 पर्यंत जे व्हॅलिडिटी असा त्याच्या पुढे त्यांच्यानी रिन्यू केली ना. आम्ही सातत्यान मागणी करीत असा की बाबा ही कुठे तरी ॲटलिस्ट रिन्यू तरी करा, दिता त्यांना दितात. आणि जी दिल्ली असा मार्च 19 पर्यंतची गॅरंटी गेल्ली आहा ते सगळे आमचे क्लेम्सनी पडलेले आसा. कोणूच ताजेर विचार करिना. म्हणून आमची पहिली मागणी ही आसा की जी आसा आमची पेंडिंग आसा थंय ताका 17-18 कोटी जवळ जवळ मेळपाक जाय. पण इट्स व्हेरी इझी. आज सगळे कितले पयशे सरकारा कडेन आयले? 500 कोटी फक्त आमकां हे 60व्या वर्षाच्या एका सेलिब्रेशनाक जायले. 500 crores खंय गेले? कोणाच्या पासून गेले? थोडोसो वांटो हांकां दिवंक शकना. सरकार 23,000 lakh crores जी मोदी सरकारान जी जाहीर केली तितूनचो कितलो वांटो गोंयांक केलो कोणाक कांयच खबर ना. आणि सरकार ताजेर कसलोच विचार करिना. इवन आमचो हे बस ओनराचो तो बिलकूल करिना. म्हणून आमची सरकारा कडेन मागणी आसा, सरकाराक फक्त एक जागृकताय हाडपाक आमी ही आजची ही मिटींग हांगासर ऑर्गनायज केल्या की सरकार ॲटलिस्ट जागो जावचो. आमकां दिसता की सरकार बिलकूल न्हिदलो आहा. इतलें करस्पॉन्डन्स करून आमी अपॉयंटमेंट मागले सुद्दां अपॉयंटमेंट दिना. आमकां ऑफिशियली मागलेलें आसा रायटिंगान तरी दिना. हाका कितें म्हणपाचें? आनी आज सरकार सद्या सगळ्यांच्या दारान वता सरकार. दारान वचून कितें फायदो? ज्यो तुमचे कडेन मागण्यो केल्ल्यो आसा ॲटलिस्ट त्यो तेजेर विचार तरी करात. त्याच्यानंतर पर्रीकर सरकारान आणि 2 आमकां ज्यो सबसिडी दिल्ल्यो, इन्शुरन्स सबसिडी आणि बस रिप्लेसमेंट सबसिडी, ह्यो सुद्दां तश्योच पेंडींग दवरल्यो. ऍप्लिकेशन कितलेशेच आहा, अजून भितर पेंडींग आहा. कितें उपयोग ताचो? ह्या सबसिडी फक्त नांवा पुरते सबसिडी चालू आसा. त्याच्यानंतर आमी आतां ह्या हेका लागून स्पेशली मागणी केली. फर्स्ट टायम आमी एक मागणी केली की आमकां एक कोवीड पॅकेज दिवचें म्हणून. कित्याक लागून ह्यो गाडयो बस ज्यो बसीच्यो वर्स देड वर्स ज्यो बंद आसा, तुमी शोळो जावन पडलेले आसा पळय, तुमच्या प्रत्येकाच्या दारान गाडयो उबी आसा. त्यो गाडी जर आज भायर काडटलो जाल्यार मिनिमम 1 लाख रुपीज खर्च आसा प्रत्येकाक. 1 लाख रुपीज म्हणजे कसो मेंटेनन्साक थोडोसोच, पण त्या इन्शुरन्साकूय जवळ 70,000 रुपया भरचे पडटात. त्या शिवाय बाकी सरकार टॅक्सीस मागणी करतात. म्हणून आमी आमची मागणी आसा की ॲटलिस्ट पयलीं हे टॅक्स माफ करात आणि एक स्पेशल पॅकेज आमच्या ह्या ऑपरेटरांक दिवचें म्हणून, तर गाडयो रस्ते रावतात. त्या शिवाय कदंबा कडेन आमचे कसलेंच वयर ना, कांय ना. आमी म्हणटा कितें, कदंबाक ज्यो फॅसिलिटीज तुमी दिता त्यो सगळ्यो आमकां मेळपाक जाय आनी तुमी त्यो सरकारान त्यो दिवच्यो. तर हेजेर आमची आजची जी हे पर्टिक्युलरली हे हांगासर धरणे जे आमी सोंसलें, हे हेचो उद्देश इतलोच की सरकारान जागो जावचो. सरकार सगळो न्हिदलेलो आसा. एश्युरन्सीस फक्त मेळटा, फक्त एश्युरन्सीस, तुज्या फुडें कांयच जायना. कसल्योच गोश्टी घडना. नवीन साहेबान फाटल्या दिसांनी जाहीर केलें की तुमच्यो सगळ्यो गाडयो घेता थ्रू कदंबा चलोवपाक घेता. आमी सर्टन कंडिशन्स आमचे आशिल्ले, नो डावट. परमीट आमच्या नांवार आसले, सगळें जाल्लें. विचार जालो, तेजें सगळें जालें. आनी ताणें इवन इतलें जाहीर केलें की पुणेच्यो गाडयो आनी काणकोणकडच्यो गाडयो सुरवात करता आनी ते पयलीं घेता. आतां हेका जावन 6 म्हयने जावन गेले. खंय आसा कितें? कांयच ना. कसलोच तुका विचार कर सरकार फुडें करिना, फक्त एश्युरन्सीस. आनी नवीन बाबान आमकां आनीक एश्युरन्स दिल्ले. एक क्लॉज आशिल्लो ह्या फ्युअल सबसिडीन. क्लॉज घातला की ज्या जाग्यार कदंबा चालू आसा फक्त त्या जाग्यारच तुमकां सबसिडी मेळटली, त्याच रुटान सबसिडी मेळटली. वीच इज अ व्हेरी रॉंग. रॉंग म्हणल्यार कितें, तेजें इंटरप्रिटेशन सुद्दां रॉंग जाता. तरी सुद्दां हें सगळें आमी दाखोवन दिलें, पण तरी सुद्दां ना. पण नवीन साहेबान आमकां तेन्नाय एश्युरन्स दिलें की हो क्लॉज आपण लावून दिवचो ना, तुमकां सगळ्यांक एप्लिकेबल करतलो म्हणून. ताजेरूय विचार जालो. जवळ 20-25 लेटरां आमची जवळ आरटीओक दिल्लीं आसा, आनी इन्क्लुडींग दीस मिनिस्टर्स. पण कसलोच तेजेर विचार जायना. तेन्ना सरकारान जागे जावचें. इलेक्शन्स लागीं आसा. सरकाराक म्हाजी एकटीच मागणी आसा, इलेक्शन्स लागीं आसा. जर आज सरकार आमकां हात दिना, डेफिनेटली आमकां दुसऱ्या फाटल्यान कोणा फाटल्यान तरी वचचो पडटलो. तेन्ना सरकारान हाचेर विचार करचो की तुका हे लॉबी जाय, तुका हे जाय काय नाका, नाजाल्यार आमकां डेफिनेटली विचार करचो पडटलो. हेच्या फुडलो निर्णय आमचो जातलो हांगासर की कितें स्टेप्स घेवचे खंय. तेन्ना सरकारान हाचेर पूर्ण विचार करचो आनी एक स्पेशल पॅकेज ह्या ऑपरेटरांक दिवचें. आनी ज्यो आमच्यो मागण्यो केल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो तेजेर विचार करचो. आपण पर्टिक्युलरली आपण विचार करचो कितें त्यो डिफरन्स आसा जाल्यार आमी सांगपाक तयार आसात. तुमचें एसोसिएशन कितलें आसा? कित्याक तुमचें एक एसोसिएशन तुमी आसा आनी दुसरें एक सुदीन तामणकार कितलें आसा एसोसिएशन? एकूच तुमी कंपनी वयतली सरकारा कडेन, काय दोनूय सेपरेट वयतली? एक लक्षात घ्या की असोसिएशनान प्रत्येकाच्यो डिफरन्सीस ह्यो आसूं शकता. डिफरन्सीस आसले म्हणून ताका कितें बायफर्केशन म्हणूं शकना. आमचे विचार जे आसा तशेंच ताचेय विचार आसा.
काही लोकांचं आसा तो इंटरनल डिफरन्सीस चडशे डिमांड तुमचे सेमूच आसा डिमांड जवळ जवळ आमचे सेमूच आसा तसो व्हडलो हें कांय ना तेंच्यांनी आतां 2 ऑक्टोबराक ते एक पदयात्रा काड. सो तेन्ना तुमी सपोर्ट करतले तेंका ऍक्च्युली आमचें कितें आसा की तो जो ग्रूप आसा तो सर्टेन गोश्टींनी तेजे विचार आमचे विचार जुळना मागण्यो जरी एक आसल्यो तेजो अप्रोच ताजो जो आसा ह्या तो आमकां जुळना म्हणून डेफिनेटली हो ग्रूप जो आसा तो तेचे कडेन वचचो ना आनी सगळे मेजर ऑपरेटर्स जे आसा ते आमच्या फाटून आसा कितले टोटल हे जवळ जवळ आमचे 1400 ऑपरेटर्स आसा तितूंचे जवळ जवळ 1200 आमच्या बरोबर आसा सगळे बसी बंद आतां आता सध्या जवळ 85% बसीस बंद आसा 10 ते 15% फक्त गाडयो रस्त्यार आसा तेन्नाच्यान आतां कितली 1.5 वर्स जालें जवळ जवळ मार्च 20 पासून ज्या दिसा जनता कर्फ्यू चालू जाल्लो 22 मार्च तेन्नाच्यान तुमकां हातून कांयच हे दिवंक ना कांयच दिवना फक्त एकूच ग्रँट केला म्हणटा तो 6 महिन्याचे तेंच्यांनी टॅक्स माफ केलो तेच्या फुडें तेंच्यांनी कसलेंच हें करूंक ना जी आमी आमची प्रमुख मागणी कितें जी आमची सबसिडी थंय पेंडींग पडलेली आसा ऍटलिस्ट ती आमकां रिलीज करची ऍटलिस्ट त्या पयशे वापरून आमी गाडयो रस्त्यार हाडूंक शकता आज टायम येयला की रस्त्यार गाडयो काडपाक जाय ती आतां हळूहळू सुदारणा जायत चल्ल्या तुमी केन्ना पर्यंत टायम दिता गव्हर्मेंटाक आमी फक्त एक 15 दिसाचो टायम दिता 15 दिसा भितर आमकां सरकारान हाजेर उत्तर दिवचें तुमी कितें डिमांड दिल्लेलो आहा तेंच्या कडेन ऑलरेडी दिल्ले आसा 3-4 फावट दिल्ले आसा इवन स्पेशल अपॉइंटमेंट मागलेले आसा आमी सगळे करस्पॉन्डन्स म्हाजे कडेन आसा कोणता तुमी घेवन घेवं शकता पूण अजून काय अजून कसलोच आमकां इवन आफोवपाक सुद्दां कळना इवन फोनार हे केल्यार पयलीं आमकां आपयताले सगळे पण आतां सध्या कोणूच आपयना कित्याक म्हणून कांय कळना आज तुमी धरणे धरला ते फूल डे आसतले काय आजचे धरणे आमचे साधारण 5 वाजेपर्यंत आसतले तुमकां दिसना कंटिन्यू दवरतले तुमी काय न्ही आतां आमी फुडें निर्णय करतले आज जर सरकारान आमकां हाचेर विचार केलो ना सरकारान कांय काना मनार घेतले ना जाल्यार आमकां फुडलो स्टेप्स घेवचो पडटलो सरकाराक साथ दिवपाची किंवा सरकाराक सोडपाचो आनी सरकाराक कायमचो न्हिदोवपाचो होय विचार करू तुमकां दिसना की तुमचे दोनूय एसोसिएशन डिफरन्सीस आसा ते तुमी मातशे सेपरेट करून एक वांगडा वचून समज तुमी सरकारा मेळटा तुमचो मातसो वेटेज चड आसतलो म्हणून सगळे ते बरोबर आसा पण ताचे जे विचार आसा ते आपापल्या पद्दतीन तो फुडें व्हरता हे आमचे जे आसा की आमचे सरळ आनी सादी पद्दत कळ्ळें न्ही ताका लागून जे डिफरन्स जो पर्यंत हे इंटरनल डिफरन्स सुटना तो पर्यंत एक जावचें ना एक जावपाक हरकत ना म्हाजे आमचे सुद्दां कांय येना पण ताणें स्वताहून फुडें येवन ताका हें करपाक जाय हेच्या फुडें तुमकां मातसो आमचो नितीन बाब उलयतलो फोंडा एसोसिएशनाचो मेंबर आज आमी सगळे हांगा एकठांय जाल्यार की सगळ्या प्रत्येक बसीकार सामके म्हणटा तो आपलो धंदो सोंपोवन घरान बसलेले आसा आनी बाकीचे इश्यू आसा ते आमच्या प्रेसिडेंटान सांगल्या की सबसिडीचे कितें इश्यू आसा जावं टॅक्साचे कितें आसा ते सरकारा पर्यंत तेणी सगळे उलोवन दाखयल्या तेच्या पेक्षा म्हाका सांगून दिसता आमच्या भितर उलोवप जालें आतां की भुरग्यांच्या आमच्या ऑपरेटरा तर्फे जी प्रोफेशनल थोडी शिकून सुद्दां भुरगीं फुडें गेल्या तेंची फी भरपाक सुद्दां पातीशेर जाल्या आनी तेंचे कडेन कसलीच वस्त सुद्दां ना की बाबा ते रीण काडून त्या भुरग्यांक शिकोवपाचें तेजेरूय सरकारान लक्ष दिवपाचें आनी हो एक असो आसा की सरकाराक एखाद्या दिसात की फक्त ह्या बसी फाटल्यान एक ऑपरेटरूच त्रासान पडना पूण तशें ना एका ऑपरेटरा फाटल्यान एक गाडी धुवपाचें स्टेशन किंवा बस स्टँडाचेर दुकानां गाडे लायता किंवा मॅकॅनीक जावं तेंचे स्टाफ अशे कितलेशेच फॅमिली म्हणजे फक्त आमचे ऑपरेटर मेजू पर्यंत सरकारान रावचें न्हू हेजे फाटल्यान एक मोठो हे आसा हें लक्षांत घेवचें त्याच बरोबर हे 100% गोवन युथाचो हो धंदो आसा आनी जनरेशन टू जनरेशनान आमच्या मदीं हांगा कितलेच अशे ऑपरेटर आहा ते फाटल्या जनरेशनांतल्यान तेंच्यांनी ह्या धंद्यान येयल्ले आसा हे बसीच्या धंद्यान आनी फुडें आतां वयतले काय ना तो काय असो प्रश्नचिन्ह आनी सरकारूय म्हणटा की स्वयंरोजगार नोकऱ्यो ना बाकीच्या गोश्टींनी कंपनीनी स्टाफ कमी केल्या स्वयंरोजगार म्हणून सरकार फुडें सरता जाल्यार हो एक सगळ्यात मोठो आमच्या गोंयचो स्वयंरोजगाराचो एक पर्याय आसा वो कसो टिकोवन दवरपाचो आनी वो कसो फुडें व्हरपाचो ते आमचे जे इश्यूज ह्या बोर्डाचेर मांडलेले आसा कितें कितें वो आतां टिकोवन आमी परत त्यो गाडयो भायर काडले जाल्यार फाटले जनरेशन एखादे त्या धंद्यान वयतले ना जाल्यार आमकां दिसता की आमी ह्या फुडें ह्या धंद्यान वचपाचें ना परत एक व्हडलोसो वॅक्यूम जातलो आनी कितलेशेच भुरगे युवक यूथ परत अनएम्प्लॉयड जातले फक्त बसीचेच ओनर न्ही हा पूण तेतूर कंडक्टर ड्रायव्हर मॅकॅनिक्स आहा ते सोडून हे सामके सोंपलेल्यान जमा जातले तेजेर सामको गंभीर्यान विचार करचो ह्या धंद्यान आसलेले गोंयकार
फक्त आमचे गोंयकार असे ह्या धंद्यान हेंचेरूच गंभीर्यान विचार करचो आनी हे मुद्दे आसा ते आमी आमच्या कागदोपत्री पावयल्ले आसा सरकारा पर्यंत, ह्या बॅनराचेरूय आसा, हेजेर परत परत कितले रिवायज करून काय येना तो म्हणे. आनी तुमी मिडियान हे वोकली पावयला म्हणून तुमचे मोठे आभार मानता आमी. आनी कशें तरी आमकां हे भुरग्यांक शिक्षण फुडें व्हरपाक आनी आमच्या भुरग्यांक वयर काडपाक आमकां एक आदार दिवचो, इतलेंच आमी मागता. आनी मिडियाक एक मोठो थँक्यू म्हणटा. आमकां प्रत्येक फावटी तुमी सपोर्ट करचो की हो धंदो आमी तेणे करून फुडें व्हरोन हे आमचे स्वयंरोजगाराच्या मुद्द्यान आमकां मुखार थँक्यू. The Goa State Private Bus Owner Association चे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, व्हायस प्रेसिडेंट, तसेच हांव यदुवीर स्मिपुलिस्कर जॉईंट सेक्रेटरी, तसेच प्रेसवाले तुमचे कडेन म्हणणे आसा की आयज आमी जे हांगा धरणां धरल्या ते मजबुरीन धरलेले आहा. आनी तुमचे कडेन एक उलयता, जास्त उलयना, प्रेसिडेंटान सेक्रेटरीन हेंच्यांनी सगळें सांगलेलें आहा. तेन्ना जे आयज जे आमी डिमांड केल्ले आहा हे डिमांडाक हेच्या पयलीं आमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन, ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरा कडेन RTO डिमांड मांडलेले आहा. तर डिमांड मागतना आमचे सगळे डिमांड तेणी डायरेक्टरान सांगलेले की मंजूर करता, तुमचो क्लॉज काडून वयता, सबसिडी पास करता. हे सांगून मिनिस्टरा कडेन पावले, मिनिस्टरा कडेन पावून सगळे सीएमा कडेन पर्यंत पावले. ते आमकां ह्या बस प्रायवेट गोवा स्टेट बस ऑपरेटरांक हे कित्याक इन्शुरन्स दिना ह्या बद्दल आमी तुमचे कडेन मागता की आमची ही जी आमचो जो आवाज आहा तो तुम्ही ते सरकार पर्यंत पळया. ह्याच एसोसिएशनाच्या मेंबरांक, एसोसिएशनाच्या कमिटीक कित्याक तुम्ही फुडें घेयना. सगळे आमी परमिशनां घेतली, आमी RTO पासून परमिशन घेतलें की आमकां खंयच लागीं धरिना. तेन्ना तुमचे कडेन मागता तांकां आमकां कित्याक लागीं घेयना हो विचार तेंचे कडेन मांडचो. आनी येता त्या आमी 15 दीस दिता. जर तर सरकारान ह्या एसोसिएशनाच्या कमिटीक अथवा मेंबरांक जर आफोवन हाडिना जाल्यार हेचेर भयंकर आमी विचार करतले आनी आवाज करपाचो प्रयत्न करतले. तशेंच जर सबसिडी आमची पेंडींग उरलेली आहा ती सबसिडी पेंडींग उरल्या ती आनी ही जर आमची 1 म्हयन्याच्या भितर घालिना जाल्यार सगळे रस्त्यार येतले. आनी ह्या रस्त्यार येवपाच्या प्रकरणान जर थंय कितें तरी आहे नासनुदी जाली जाल्यार हेचेर सरकार जबाबदार आसतलो. आमी बसकार न्हू, नाइलाजान हे बसकार रस्त्यार येवपाचो प्रयत्न करतले. हेच आमकां सांगून तुमच्या प्रेसवाल्या कडेन विनंती करता की हे सरकार पर्यंत पावोवचे. आनी इतके सांगून हांव भायर शब्द बोलता.